Hello everyone, welcome to Videsh classes. In this video, we are going to continue the solution of paper number 3. So in previous video, आम्ही कोकणी under जे MCQ इल्ले ते पहिले. आता in this video, जे English grammar under जे MCQs असा ते पहिले. Okay, so let's start with the first MCQ. Choose the alternative that best express the meaning of the underlined word. So हांगासर तुमका एक सेंटेन्स दिला. त्या सेंटेन्सान एक वर्ड अंडरलाइन केला. ओके, तेजो तुमका ऑल्टरनेटिव्ह वर्ड फाइंड आउट करपाक जाय. ऑल्टरनेटिव्ह म्हणजे कितें? सिमिलर वर्ड. ओके, त्याच्या जाग्यार तुम्ही दुसरो तो वर्ड सुद्धा घातलो जाल्यार मिनिंग कितें उरतले? सेम उरतले. ओके, सो तेका ऑल्टरनेटिव्ह वर्ड म्हणटा. सो तो वर्ड तुम्ही हांगासर पुट करपाक जाय विथ द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन. सो आता तुमका सेंटेन्स दिला ते पळयात. We cancel our trip on account of the incessant rain. Rain. So word underline केला. So option दिले तुमका heavy, sudden, constant, intermittent, none of the above. So first तुम्ही सेंटेन्स रीड करपाक जाय प्रॉपरली आणि भितून तुम्ही फाइंड आउट करतले की सेंटेन्स पॉझिटिव्ह असा, नेगेटिव्ह असा. ओके, तेजा बेस तुम्ही ऑप्शन सिलेक्ट करतले. सो आता सेंटेन्स जर रीड केले जाल्यार पळय. सो फर्स्ट थिंग तुम्ही साइड बाय जो कितें मिनिंग तुमका अंडरस्टँड जाता पळय तो पयली तुम्ही अंडरस्टँड करून घेयात. आता पळय सांगासर वी कॅन्सल्ड अवर ट्रिप ऑन अकाउंट ऑफ द इन्सेसंट रेन. सो स्टार्टिंग सांगला वी कॅन्सल्ड अवर ट्रिप. सो आम्ही आमची ट्रिप कितें केली? कॅन्सल केली म्हणून सांगले. इतले तरी मिनिंग तुमका कळ्ळें आसतलें. ऑन अकाउंट ऑफ द इन्सेसंट रेन. आता ट्रिप कॅन्सल झाली. आता ती कित्या खातीर जाल्या? अकाउंट ऑफ इन्सेसंट रेन. आता रेन कितें आसतली हांगासर ते आमी हांगा विथ द हेल्प ऑफ ऑप्शन पळयतली. अकाउंट ऑफ द इन्सेसंट रेन. सो अकाउंट ऑफ द म्हणजे कितें? कित्या खातीर आमी कॅन्सल केल्या ती. ओके, रिझन कितें आसा हांगासर कॅन्सल करपाक? इन्सेसंट रेन. कित्याक रेन हेवी आसली, सडनली येयली, कॉन्स्टंट असली और इंटरमिटेंट असली और नन ऑफ द अबव. ओके, सो आता हेजो जर तुम्ही मिनिंग पळोवपाक गेलो, हेवी रेन जर हांगा घातलो, वी कॅन्सल अवर ट्रिप ऑन अकाउंट ऑफ द हेवी रेन, जाल्यार ती हेवी रेन आसा ती मागीर कितें जावंक शकता? स्टॉपूय जावंक शकता. ओके, सो हो ऑप्शन येवचो ना. ओके, हेवी रेन इन द बिगिनिंगूय आसूंक शकता आणि मागीर आफ्टर सम टाइम ती कमी जावंक शकता. सो हो ऑप्शन येवचो ना. आता ट्रिप तुम्ही केन्ना कॅन्सल करतले? आता पहिले मातशे वगत तरी आमी रावतले पावस वयतलो म्हणून. सो हेवी रेन पडलो मागीर कमी जावंक शकता. सडनली म्हणजे कितें? मदींच जर पावस येयलो, ओके, जाल्यार आमी ट्रिप अशी एकदम कितें करूंक शकना, जाल्यार आमी ट्रिप एकदम अशी कॅन्सल करूंक शकना. ओके, सडनली म्हणटा म्हणजे मदींच येयलो पावस. कॉन्स्टंट म्हणजे कंटिन्युअसली पावस पडत आसा. ओके, सो ह्यो तेजो करेक्ट ऑप्शन जाता. कॉन्स्टंट म्हणजे कंटिन्युअसली पावस पडत आसा जाल्यारूच आमी ट्रिप कितें करतले? कॅन्सल करतले. ना जाल्यार बारीक पडटा, व्हडलो पडटा जाल्यार आमी रावतले आणि पावस थांबलो काय ट्रिप कंटिन्यू करूंक शकता. कॉन्स्टंट म्हणजे कंटिन्युअस पावस आसा जाल्यार डायरेक्टली आमी कितें करतले? ट्रिप जी आसा ती कॅन्सल करतले. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. आणि इंटरमिटंट म्हणजे इन बिटवीन पावस पडटा, पावस वयता. ओके, तेका इंटरमिटंट म्हणटले. So here C is your correct option. Okay, next, choose the alternative that best expresses the meaning of the underlined word. Again, same type MCQ. This old house has become a reservoir for undesirable elements. आता हेजो मिनिंग पळयात. ओल्ड हाऊस आसा तें कितें जाल्लें आसा सद्या? रेंट फॉर अनडिजायरेबल एलिमेंट्स. अनडिजायरेबल म्हणजे कितें? जे समथिंग नॉट गुड. ओके, बॅड थिंग्स. एलिमेंट्स म्हणजे वस्तू, आम्ही मनीसूय म्हणूंक शकता. ओके, आणि रेंट्स म्हणजे हेजो मिनिंग एक प्लेस ज्या प्लेसीर ग्रुप ऑफ पीपल कितें करता? एकीकडे येता. ओके, दिवस आसा पळय ती तेंची एक बसपाची प्लेस जाल्या. ओके, जर खाली जो ओल्ड हाऊस आसा थंयसर कोणूय जे आसा पळय अनडिजायरेबल एलिमेंट्स म्हणजे लोक थंयसर येवन बसतात. ओके, ग्रुप ऑफ पीपल येवन थंयसर कितें करता? बसतात. सो हितून पळय ऑप्शन पब्लिक प्लेस, मीटिंग प्लेस, हायडिंग प्लेस, गॅम्बलिंग प्लेस, नन ऑफ द अबव. सो हितून रेंट्स आसा पळय हेज बिकम अ, हाजो करेक्ट ऑप्शन बी जातलो. मीटिंग प्लेस ही पब्लिक प्लेस काय न्हू, कोणी वचून बसचेना. सो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स म्हटल्यार म्हणजे बॅड पीपल्स. सो हांगासर रेंट्सचो मिनिंग जातलो मीटिंग प्लेस. सो हांगासर ते ओल्ड हाऊस आसा पळय ते कितें जाल्ले आसा? दीज ओल्ड हाऊसेस बिकम अ मीटिंग प्लेस फॉर अनडिजायरेबल एलिमेंट्स. So B is your correct option. Next, identify the correctly spelled word from the option below. So correct spelling असलेलो word तुमका identify. Okay, so हितून तुम्ही जर पळोवपाक गेले accommodation, none of the above.
प्रोनाउन्सिएशन सिमिलर जातले, फक्त तुमकां स्पेलिंग सारखे खबर आसपाक जाय. सो हेतून जर तुम्ही पहिले जाल्यार बी आहा तो करेक्ट ऑप्शन. ओके, हेतून एम ना. ओके, हेतून एम ना डबल, हेतून ए आसा, हांगा ओ येवंक जाय. सो बी हो, सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन, accommodation. Next, similar type, identify the correctly spelled word from the option below. Separate, separate, separate. Okay, none of the above. So हेतून correct option जो आसा तो ए, separate. ओके, हेतून ई आसा, हेतूनय ई हांगा आर जान आसा. ओके, हे करेक्ट स्पेलिंग. सो मागीर तुम्ही कितें रॉंग आसा ते तुम्ही चेक करूंक शकता. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, choose the correct alternative. Why should you be angry dash me? At me, with me, on me, for me, or none of the above. सो हेतून तुमकां करेक्ट ऑप्शन खंयचो तो सिलेक्ट करपाक जाय. वाय शूड यू बी एंग्री एट मी म्हणचो ना आमी. ओके, सो स्वताक जे आसा पळय तेका त्या टायमार एट मी येवचो ना. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन जो आसा तो विथ मी येतलो. ओके, एट हो स्पेसिफिक पॉइंट तुमकां और डायरेक्शन आसा जाल्यारूच तुमकां एट वर्ड यूज जातलो. ओके, हे आपल्या बद्दलूच सांगला न्हू. सो विथ मी येतलो. वाय शूड यू बी एंग्री विथ मी. Word. Next, choose the correct one word substitute for the underlined phrase. Her son is a dash. He lost his life in protecting the people of his country. So her son is a soldier, martyr, revolutionist, philanthropist, none of the above. So नेशना खातीर और जो पर्सन आपल्या कंट्री खातीर कितें जातलो, शहीद जातलो. ओके, सो आपली लायफ जी आसा ती सॅक्रिफायस करतलो पळय तेका आमी कितें म्हणटले, मॅटियर म्हणटले ओ मार्टियर म्हणटले. Next, identify the correctly spelled word from the option below. Maintenance, mermaid, assess, judgment, none of the above. So हितूनलो तुमकां करेक्ट वर्ड खंयचो आसा. ओके, ऑल्सो तुमकां साइड बाय चेक करूंक जाय खंयचे स्पेलिंगूय सारखे आहा ते. ओके, करेक्ट वर्ड जेन्नाच म्हणटले आमी तेन्ना तेजे स्पेलिंगूय सारखे आसतले. ओके, सो हितून तुमकां मेंटेनन्स, मर्मेड, असेस और जजमेंट. ओके, सो हितूनलो जर तुमी वर्ड पळोवपाक गेलो जाल्यार डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो जजमेंट आसा तो correctly spelled. He has dashed the meeting. Next, choose the correct alternative. He has dashed the meeting to next week. So put up. Suppose तुमकां सेंटेन्सान दिसता कितें जे आसा ते पोस्टपोन जाला म्हणून. ओके, जाल्यार त्या टायमार वर्ड जो आसतलो तो पुट ऑफ हो तुमचो करेक्ट ऑप्शन आसतलो. ओके, सो सेंटेन्सान बेस ही हॅज डॅश द मीटिंग टू नेक्स्ट वीक. सो मीटिंग ही पोस्टपोन जाली टू नेक्स्ट वीक. सो कितें पोस्टपोन जाता नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ जाल्यार पुट ऑफ तुमचा करेक्ट ऑप्शन असतलो. ओके, नेक्स्ट, choose the correct alternative. I have been living in Goa dash 1990. So from, since, by, about, or none of the above. So I have been living in Goa from 1990 बरोवचे ना तुम्ही कितें बरयतले since. सो तुका टाइम पिरियड सांगला केन्नाच्यान रावताय तू. ओके, सो त्या टायमार since येतलो, since 1990. सो खंयचो टाइम पिरियड टू खंयचो टाइम पिरियड जर सांगलेलो 1992 सपोज 2026 पर्यंत सांगलें जाल्यार फ्रॉम. ओके, फ्रॉम 1990 टू 2026 त्या टायमार फ्रॉम येतलो. हे आतां सिन्स एकूच वर्ड एकूच इयर आसा. सो सिन्स 1990. सो दिस आर द MCQ क्वेश्चन्स जे इंग्लिश ग्रामर अंडर येयलेले. नेक्स्ट व्हिडिओन आमी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी अंडर जे MCQs येयले ते पळयतले. थँक्यू.